नमस्कार, भांगरभूंय डिजिटल टीम तुमकां दिता आयच्यो मुखेल खबरो। धर्मीक एकचार राखप ही सगळ्या समाजाची जापसालदारकी। काँग्रेस फुडारी मतपेटयां खातीर फकत हिंदूंक लक्ष करपाचो यत्न करतात। डीएनएच्यो गजाली करपी आलेमांव हांचो डीएनए सगळ्या गोंयकारांक खबर आसा। भाजपा म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी म्हणले। स्वताक राजकीय चाणक्य समजुपी एका समाज वावुरप्याक विधानसभा वेंचणुकेत पणजे 500 मतां मेळिल्ली। तांच्या विधानाचे भाजपा प्रतिक्रिया दिवचो ना। कोणाच्यो भावना दुखावल्यात तर तांणी पुलिशेंत कागाळ करची। भाजपा म्हणयारे गिरिराज पै वेर्णेकार हांणी म्हणले। हरवळे पंचायतीच्या वेंचणुके खातीर आयज बिरेस्तारा 3 उमेदवारी अर्ज दाखल जाले। 5 प्रभागां खातीर 20 ऑक्टोबराक वेंचणूक जातली। 1 ऑक्टोबर ते 9 ऑक्टोबर मेरेन अर्ज सादर करपाची मुजत आसा। 5 प्रभागां मदले 2 प्रभाग बायलां खातीर राखीव। गोंयांतल्या हुशार आनी सृजनशील भुरग्यांक वेगवेगळ्या मळार केल्ल्या कुशळटाये खातीर 4 विभागांतल्यान गोमंत बालभूषण पुरस्कार दितात। हे संबंधी अर्ज बालभवन पणजे तशेंच बालभवन केंद्र मडगांव आनी सरकारी प्राथमीक शाळा आख्खे मडगांव हांगा मेळटात। 16 ऑक्टोबर सांजवेळा 5 वरां मेरेन अर्ज घेवपाची निमाणी तारीख आसा। हे अर्ज भरून बालभवन कांपाल पणजे व्हरून दिवचे अशें कळीत केलां। आता फकत 99 रुपयाक खंयच्याय ब्रँडाचो सोरो मेळटलो। हे संबंधी अधिसुचोवणी जारी केला। आंध्र प्रदेशातल्या चंद्रबाबू नायडू सरकारान 99 रुपया सोरो दिवपाचो निर्णय घेतला। हाका लागून सरकाराची 5500 कोटी रुपया कमाई जातली। आंध्र प्रदेश सरकारान सोऱ्या संबंधी नवे धोरण जाहीर केला।